नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 2.5 कोटी वयर मोडून बांदिल्लो कांपालावेलो बेसबॉल ग्राउंडूच गायब। गुगल अर्थार 2021-22 आसा, 2024 गायब। मंत्री म्हणटा विशय ताचे कार्यकाळा आदलो चौकशी करता। शेनवारा वेर्ना जाल्ल्या अपघातान आनी एकलो सोंपलो, 5 जाण जाले। कंट्रोल गेल्ले बसीन खोपींनी दिल्ल्या चौगांचो जीव घेतिल्लो। उपचार चलतना आनीक एक गेलो, 4 गंभीर। म्हादयचे एकठांय इन्स्पेक्शना विशीं कर्नाटकान दिलो न्हयकार। म्हादय एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा अशेंच जायत जाल्यार गोंयाक मारक। प्रवाह समितीची जाग ना। पेडण्या बिबट्यांचो रातया संचार। पालये फाटले कांय दीस जाले भोंवता बिबटो। पाडका सुणी उखलूंक सुरू। खात्यान लायलो पांद्रो, ते वटेन मिन्नोड्या सीसीटीव्हींत बिबटो। जीएमसी मुखार आशिल्ल्या अंडरपासान तुमता उदक, मेंटेनन्स कोणे करप हो प्रस्न। पंप लायटीक वाली कोण? आमदार विरेश अधिकाऱ्यांक घेवन ग्राउंड झिरो। चार जुनाक लोकसभेचो निकाल। मडगांवां मतमोजणी केंद्रा लागच्या 6 स्कुलांक 3 ते 5 जून शाळा बंद दवरपाचो आदेश। सगळीं स्कुलां 4 जूनाक बंद दवरूंक सरकार पक्षांतल्यानूय सूर। लायट फ्लक्च्युएट जाल्ल्यान आडपय दुर्बाट वाठारांत इलेक्ट्रॉनिक सामानांचे लुकसाण। 10 लाखांचो फटको। कागाळी घेवन लोक पावले कुर्टीच्या लायटीच्या खात्यांत। आणि भलायकी खात्याची डेंग्यू मलेरिया आड मोहीम। मात म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलाच्या एंट्रीकूज गार्डनान सिवेज। हॉस्पिटल घालता पीडब्ल्यूडीचेर। खबरो विस्तारान। नॅशनल गेम्सा खातीर 2 कोटी 62 हजार बेसबॉल ग्राउंडाक मोडले म्हूण खेळा खात्याचो रिपोर्ट सांगता। ग्राउंड खंय कांपालार बांदिल्लो। आज पळयत जाल्यार बेसबॉल ग्राउंडाचे सुद्दां ना। गुगल अर्थार पळयल्यार 2021-22 ग्राउंड दिसता, 2024 गायब। मंत्री गोविंदाक विचारल्यार तो म्हणटा विशय ताच्या कार्यकाळा आदलो चौकशी करता। आमी सध्या आसा कांपाल ग्राउंडार। आमी कांपाल ग्राउंडार ह्या गजाली खातीर आसा की आमी ज्या जाग्यार रावल्या ह्या जाग्यार हरशी बेसबॉलाचो जो ग्राउंड आसा तो आसपाचो। जर खेळा खात्याची आमी जर रिपोर्ट पळयत जाल्यार तितून दाखयला की 2.5 कोटी वयर मोडून हांगासर कांपाल ग्राउंडार जो बेसबॉलाचो ग्राउंड आसा तो केला म्हणून। पूण हांगासर जेन्ना आमी आयले तेन्ना हांगासर खंयच तो बेसबॉलाचो ग्राउंड हांगासर दिश्टी पडिना। मात जे 2.5 कोटी मोडल्या ते दिश्टी पडटा, कारण आमी जेन्ना पळयले की जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका ते 2.5 कोटी पावल्यात, पेंडींग कांय ना। पूण हांगासर जो ग्राउंड आसपा जाय आशिल्लो बेसबॉलाचो तो हांगासर दिश्टी पडना। जशें म्हणटा की बेसबॉलाच्या ग्राउंडाची हांगासर बेस सुद्दां हांगासर दिश्टी पडना, तशी परिस्थिती हांगासर आसा। आनी ही गजाल घेवन जेन्ना आमी आतांचे जे खेळा मंत्री आसा गोविंद गावडे तांकां संपर्क साधलो, तांकां प्रश्न केलो की हो ग्राउंड गेलो तरी खंय, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हे आपल्या कार्यकाळांतले न्ही तर आपल्या पयलींचे जे मंत्री आशिल्ले तेंच्या कार्यकाळांतले। एक्झॅक्टली हे जे काम जे आशिल्लें फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक कळपाक जाय, हे हांव येवचे पयलू हे काम कंप्लीट जाल्लें आशिल्लें। आतां ते कामा भितर ह्या बेसबॉल कोर्टाचोच टेंडर आसा का तातूंत भितर आनी कितें आशिल्लें आयटम्स ते सगळ्यो काही गोश्टी हांवें चवकशी करपाक लायिल्ल्यो आसात। पूण काम जें आसा पळय न्ही तेजो टोटल रिपोर्ट आयल्या नंतरूच हांव तुका तेजेर बरे तरेचें उत्तर दिवपाक शकता। तो कोर्ट जो आसा तेजो एक्झॅक्टली आत्तां हांव तुका तेचें कांय सांगपाक शकना, पण हांवें मागीर इंजिनियर्स आनी बाकी सगळे डिरेक्टर्स बीन आसा तेजे कडल्यान चवकशी करपाक लायिल्ली आहा। पूण एक गजाल चिंतपा सारकी आसा की जेन्ना 2.5 कोटी असो ग्राउंड बांदपा खातीर मोडटा तेन्ना त्या ग्राउंडाचे कितें तरी दिश्टी पडूंक जाय। हांगासर तुमी जर पळोवपाक शकता जाल्यार हांगासर
तो बेसबॉलाचो ग्राउंड दिश्टी सुद्दां पडना. जेन्ना आमी गुगल अर्थाचे इमेजीस काडून पळयले तेन्ना 21-22 तो ग्राउंड मातसो दिसता. पूण जेन्ना खरेंच गोंयांत नॅशनल गेम्स जाले तेन्ना हांगासर बेसबॉल जी गेम आशिल्ली ती सुद्दां जाली ना आनी जो ग्राउंड आशिल्लो बेसबॉलाचो तो ग्राउंड हांगासर दिश्टी सुद्दां पडना. प्रुडंटा खातीर कांपाच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील दारी. शेनवारा वेर्णा जाल्ल्या अपघातांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 5. आदी 4 जाण गेल्ले. काल हॉस्पिटलांत उपचार चलतना आनी एकलो गेलो. बस कंट्रोला भायर गेल्ल्यान खोपीर मुखली. खोपीन न्हिदिल्ले 4 कामगार चिड्डून आगताक गेल्ले. अजून 14 जखमींचेर उपचार चालू आसात. त्या दिसा नेमके कितें जालें? ओमकाराचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. सो पयलीं आमी आहा ते वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जेन्ना जी एरिया आहा वेर्णा हांगा त्या इंडस्ट्रीन आमी उबे आहा. तुमी पळोवंक शकता म्हाजो हो फाटलो रोड एका इंडस्ट्रींतल्यान हो येता. अशें आयकूंक येता की ज्या इंडस्ट्रीन हांगा वयर आहा इंडस्ट्री तेतूंतल्यान लेबरांक घेवन म्हणजे जे कामगार जे सुट्टा शिफ्टींनी सुट्टा ती बस तांकां घेवन ह्या रोडांतल्यान येताली. तुमी पयले आसतलें रातचो एक्सिडंट कांय कळना खंयच्यान एक्सिडंट जालो पण हो आमी तुमकां दिसाचो दाखोवपाचो प्रयत्न करता. यू टर्न जो वयल्यान तेंच्यांनी पिकअप केलो जे लेबरांक आनी तो सकयल घेवन येतालो आनी खंयसर तेजो एक शेरिंगा वयलो हात सुटलो की तेंच्यांनी ब्रेक मारपाचो प्रयत्न केलो पण सरळ येयली आनी जे लेबर आसले ते 11 ही रातची गजाल आसली. जो लेबर हांगा न्हिदलेले टोटल हांगा 3 घरां आसली तेंची टेम्पररी स्ट्रक्चर घरां आसली. एका घरान ते 6 जाण न्हिदलेले. दुसऱ्या घरान जे टेम्पररी घर आहा तितून 4 जाण न्हिदलेले आनी तिसऱ्या घरान तितून 2 जाण आसले. आय विटनसाचे सांगट्या प्रमाणे तो डायरेक्ट येयलो आनी जे हांगा जे न्हिदलेले तेंचेर ही गाडी चडयली आनी ऑन द स्पॉट हितून 3 जाणांक मरण येयल्ले ते आसा. आनी आजचो आंकडो आहा जो आज हो शेनवारचो इन्सिडंट आनी आयज आहा मंगळार आनी आयज जो मरणाचो आंकडो आहा ह्या हितून लेबर तितून 5 पावल्लो आहा. वो क्या है बस वाला यार सब आदमी खा के सो गए थे हम लोग. मतलब हम बाहर फोन के मतलब मम्मी पापा से बात करने के लिए चला गया इधर से. बाद में हमारा 2 आदमी इधर में सो गया. 5 आदमी इधर रूम में रुकता था. 3 आदमी हमारा बाहर चला गया. 2 आदमी रूम में सो गया. और उसके बाद में 5 आदमी उधर में सोता था बगल वाला रूम में. उसके बाद में आया बस वाला पूरा डाल दिया इधर में. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 3 राज्यांच्या म्हादयचे एकठांय इन्स्पेक्शना विशीं कर्नाटकान न्हयकार दिला म्हूण म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेंद्र केरकार सांगता. अशें जायत जाल्यार म्हादयचो लढो गोंय हरत म्हूण भंय. केरकाराक हुस्को. 3 राज्यांचे एकठांय इन्स्पेक्शना विशीं प्रवाह समिती कडच्यानूय अजून कांयच रिस्पॉन्स ना म्हूण उदका पुरवण मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. गोंय सरकारची मागणी जी आसा ती संयुक्त पाहणी करपाची ती कर्नाटकान अमान्य केल्लेली आसा. कर्नाटक सरकार ताका आडमेळे निर्माण करीत आसा आनी एकंदर गोंयची बाजू जी आसा ही लंगडी पडलेली आसा. ज्या पद्दतीन हो विशय आमच्या एकंदर जलसंपदा मंत्रालयान जे वेगवेगळे सदस्य ह्या प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता तेंच्यांनी मांडपाक जाय त्या पद्दतीन ते मांडलेले ना. सर्वोच्च न्यायालयान सुद्धा आमची याचिका जी आसा ती याचिका आयज मेरेन सुनावणीन येवंक ना. एकदाच येयल्ली पूण त्या संदर्भात त्या उपरांत ह्या सुनावणीच्या संदर्भात आमकां कांयच स्पष्ट जाल्लें दिसूंक ना. आनी एकंदर हो विशय जो आसा गेल्या 5 वर्सां सावन हे उदक जे आसा हे कळसा नाल्यांतलें उदक जे गोंय वाटेन येवपाक जाय ते पावसाच्या दिसांनी निवाडो जो आसा ताची कार्यवाही न जाता उदक जे आसा हे कर्नाटका वाटेन वचत आसा. अवनूय परते ते पावसान हे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वयताले आनी कर्नाटकाक त्याचो लाभ मेळत रावतालो. आनी एकंदर हो विशय जो आसा हो विशय आमी ज्या पद्दतीन घेवपाक जाय आमच्या एकंदर वकिलांनी त्याचो पाठपुरावो करपाक जाय आसलो ते जायना. आनी ताका लागून हो विशय जो आसा तो भिजत पडलेलो आसा आनी एकंदर हातूंतल्यान गोंयची नुकसान जी आसा ही चडान चड जावपाची आसा. गोंय सरकारान ह्या विशया कडेन गांभीर्यान जर लक्ष दिवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादयची जी अर्दी लढाई आमी हरलेल्या वाटेर आसा
ती लढाई हाच्या फुडें आणखी कर्नाटक तीव्र करून गोंयांक एकंदर म्हादयच्या संदर्भात लढोवपाच्या तयारीक लागलेले आसा. 31 मे मेरेन मॉन्सून केरळांत पावो येता. गोंय वेधशाळेचो सायंटिस्ट नहुष कुलकर्णी प्रुडंटा कडेन उलयलो. बंगालचे खाडीन तयार जाल्ले रेमाल वादळाचो खंय मॉन्सूनाचेर कांयच परिणाम ना. मॉन्सून टायमार मॉन्सूनाचे प्रगतीक हवामान पूरक आसा. अंदू गोंयांतूय सरासरी परस मायज पावस. गोंयान आतां मेरेन 4 इंच मायज मान्सून पूर्व पावस नोंद. मानसून का अगर हम देखेंगे तो लास्ट 15 डेज बिफोर भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था एंड थ्रू प्रेस रिलीज कि मानसून इज एक्सपेक्टेड टू बी अराइव ओवर केरला फ्रॉम 31 मई 2024. तो फ्रॉम वेदर डिपार्टमेंट IMD साइड वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन. उस बीच में रेमाल साइक्लोन का भी फॉर्मेशन हुआ था एंड अलॉन्ग विद इट इज गोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड अभी वो लैंडफॉल हो चुका है एंड इट इज इन द डेसिबेंस ओवर त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. सो वहाँ पे अभी बारिश अच्छे से बारिश को चल रहा है. इट इज वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट गोवा के ऊपर कुछ नहीं रहा था. नाउ इसका इम्पैक्ट मानसून के ऊपर जो है दैट इज इन स्टिल वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन. सो जैसे हमने पहले ही बोला था कि 31 मई को इट वेरी लाइकली एक्सपेक्टेड है मानसून का ऑनसेट. इट मे बी नेक्स्ट 3 to 4 days. So regarding we are still with that statement कि expected monsoon arrival होगा around next 3 to 4 days. So जब मानसून क्राइटेरिया जो हमारा IMD का क्राइटेरिया है कि आउट ऑफ 50 ओवर केरला स्टेशन 50 स्टेशन पे बारिश होना चाहिए, कंसिस्टेंसी पर बारिश होना चाहिए. जैसे ही फुलफिल हो जाएगा वो क्राइटेरिया विल अपडेट यू कि मानसून होगा. बट अभी जो मानसून का और जो मॉडल गाइडेंस है उसके हिसाब से अराउंड 31 में वी आर एक्सपेक्टिंग. GMC मुखावेलो अंडरपास मेंटेन कोणे करचो तेच थारिल्ले ना. 2 वर्सां जाली पावसान थंय उदक तुंबता. लायटीचे कनेक्शन GMCच्या डिनाचे नावार. ह्या फुडें बिल भरचो ना म्हूण डिनान खंय GSIDCक बरयला. लायट काडल्यार एक्झॉस्ट पंप चलचे ना. आमदार विरेशान अधिकाऱ्यांक घेवन ग्राउंड झिरो परिस्थिती पळयली. गेले ते फावट आनी हेजे पयलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली इश्यू जाल्लो आसा. वॉटर फ्लडिंग जाता. वॉटर फ्लडिंग जाल्ले नंतर मागीर आमकां कॉल आउट करचें पडटा GSIDC. GSIDC इज इम्प्लिमेंटींग बॉडी. इम्प्लिमेंट तेंच्यांनी केल्लो त्या टायमार. तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन हें सगळें तेंच्या अंडर जाल्लें आसा. आनी तेणी मात्र जो हँड ओवर जावपाक जाय तो जेन्ना लेटर केला होता हँड ओवर जाल्लो. आनी मेन म्हटल्यार जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जे आसा ते आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन जो आसा तेंच्या नांवार आसा. आनी आतां आफ्टर कंटिन्युअस म्हटल्यार खूब वर्सां तेणें ते पेमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी बील पेमेंट आसा ते तेंच्यांनी केल्लो. पूण आतां तेणें एक लेटर केला की हे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा हे आपूण हेजे फुडें हें करपाचो ना आनी आपूण बील आसा तें पेमेंट करून फुडलें जें आसा तें डिसिजन डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. GSIDC बाकीच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. सो तेकाच लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. कित्याक फाल्यां समज तो पावर सप्लाय डिस्कनेक्ट केलो जाल्यार हांगा पंपींग स्टेशन जो आसा उदकाचो पंपींग स्टेशन तो बंद जातलो आनी उदकाचो पंपींग स्टेशन बंद जाल्यार हें फ्लड जातलें आनी हें टोटली आमकां बंद करचें पडटा. तशेंच दुसरो इश्यू आसा कित्याक हे मेंटेनन्स हे एंटायर जो सद्या आसा हेजो मेंटेनन्स कोण करतलो अजून पर्यंत तो डिसायड जाल्लो ना. कारण कितें जाता एवरी टायम आमी GSIDC म्हणटा आमकां फंड आमी फंड हें करूं शकना. तेका लागून आमी कांय करपाक शकना. सो हेजो डिसिजन खंय ना खंय जावपाक जाय. तेका लागून आमी जॉयंट मिटींग घेवपाक सोदता की PWD अलॉंग GSIDC GMC सगळ्यांक घेवन आमी जॉयंट मिटींग आनी पॉलिसी डिसिजन एज अ पॉलिसी डिसिजन कोणान तें मेंटेन करपाचें एंटायरली तेंच्यांनीच पळोवपाचें. कित्याक आतां कितें जाता डिफरंट बॉडीज आसा. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हांगा GSIDC आसा GMC आसा हांगा PWD आसा. सगळ्यो डिपार्टमेंटाक आमकां हें करचें पडटा. आनी जेन्ना फ्लड जाता तेन्ना आमकां कलेक्टर जावं मामलेदाराक तेंकांय इनवॉल्व करचें पडटा. सो अशें जावपाक जायना. एक खंयचो तरी ऑपरेटींग सिस्टम आसपाक जाय. तेंच्यांनी एक डिपार्टमेंटान एंटायरली हें मेंटेन करपाक जाय मॅनेजमेंट करपाक जाय. सो दॅट आमकां फाल्यां प्रॉब्लम जावपाक जाय. कित्याक हो जो पळयता तो क्रुशल हा कितलोसो वयता पेशंट वयता डॉक्टर वयता जावं बाकीचे सगळे जनरल पब्लीक वयता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात.
तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृत फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृत फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृत. चार जुनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल. मडगांवां मतमेजणी केंद्राच्या वाठारान आशिल्ल्या 6 स्कुलांक 3 ते 5 जून शाळा बंद दवरपाचो जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश. ते वटेन गोंयभरची सगळीं स्कुलां 4 जूनाक बंद दवरची म्हूण विरोधी पक्षा बरोबर सरकार पक्षांतल्यानूय सूर. 4 जूनाकूच शाळा उक्त्यो म्हूण सरकारी अधिकारी सध्या तरी उलोवन दाखयतात. फाल्यांचे फाल्यां आमी सगळीं जाणा जुनाचे 4 तारखेर हांगासर RMS कॉलेजी भितर लोकसभाची जी इलेक्शन जाली ताची कावंटींग 4 तारखेर जुनाचे जावची आसा आनी हाका लागून सावथ गोवा कलेक्टरान एक आदेश काडला की हे जे कावंटींग स्टेशन आसा त्या वाठारांतल्यान सगळीं जी स्कूल आसात एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात तांकां एक ऑर्डर धाडला की तांणी 3 तारीख तशें 5 तारीख बंद तांची इन्स्टिट्यूशनां वा तांची स्कुलां बंद दवरची म्हूण. आनी ती स्कुलां म्हणल्यार फातिमा हायस्कूल मारगांव, लॉयला हायस्कूल मारगांव, पॉप्युलर हायस्कूल मारगांव, महिला एंड नूतन हायस्कूल मारगांव, दामोदर कॉलेज आनी दामोदर स्कूल जे हांगासर आसा लागींच आसा, तशेंच ही RMS कॉलेज. सो हें कलेक्टरान केलें कित्याक जे कावंटींग जावचें आसा ताका लागून जायते पॉलिटिकल लिडर्स पॉलिटिकल सपोर्टर्स हांगासर कावंटिंगाक येवचे आसा आनी हें कावंटींग बरे भाशेन फेर आनी स्मुथली जावचे खातीर हो आदेश काडला. सो 3 तारीख ते 5 तारीख ही जी स्कूल सो एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसात ती बंद आसतली आनी अशें जर पळयलें जाल्यार जी स्कुलां हांगासर आसात मडगांवां ती जुनाचे 6 तारखेर चालू जातली. मडगांवच्या मतमोजणी केंद्रा लागीं आशिल्ल्या 4 स्कुलांक 3 दीस सुटी. मात गोंयभरच्या हेर स्कुलांकय 4 जूनाक सुटी दिवची म्हूण विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची मागणी. मात शाळा 4 जूनाकूच सुरू करतले म्हूण सरकार सध्या तरी ठाम. आतां सरकार पक्षांतले फुडारी शाळा 1-2 दिसांनी फुडें धुकलची म्हूण मागणी करपाक लागल्यात. गोंयभरचे कितलेशेच सरकारी कर्मचारी तातूंत पुलीस आनी स्कुलांचे कर्मचारी वेंचणूक ड्युटीर आसतात. स्कुलाच्या पयल्याच दिसा बऱ्याचशा जाणांची गैरसोय जातली म्हूण ही मागणी फुडें येवपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लायट फ्लक्च्युएट जाल्ल्यान आडपैत दुर्भाट लोकांच्या घरांतले इलेक्ट्रॉनिक सामान जळ्ळे. सुमार 10 लाखांचे लुकसाणीचो अदमास. कागाळ घेवन थळावे कुर्टी लायटीचे खात्याचे कचेरेंत पावले. हो प्रस्न आतांचो न्ही. विधानसभेचे अधिवेशनान हो विशय काडिल्लो. अजून कांयच जाल्लें ना. त्या वाठारांत खंय अंडरग्राउंड केबल जायच. आणि त्याच बरोबर काल माझे घराचे काम चलता आसतना जी शॉर्ट सर्किट जाली आणि जे मशीन चलयतालो तरी दयदेवाचे कृपेन तेका कांयच जालें ना आणि ते शॉर्ट सर्किट जावन ते मशीन तेजे बंद पडले. माझे घराचे बल्ब फुटोन त्यो कोवच्यो बिच्यो इतरस्त पसरल्यो. आता हेजेर कोणें जबाब दिवपाचो इतल्यान म्हाका सांगून हांव 2 शब्द काम माझे घराचे चलताले आणि ते घराचे पत्रे कट करता आसतना शॉर्ट सर्किटाचो हे जालो आणि ते मशीन बीन चलन जालें तेजे आणि माझे घरा पळय ते बल्ब बीन आतां फुटोन गेले तशेंच आहा काडूना अजून. खंय एरिया खंय आडपय. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां आमी मुद्दम कितें जमलें हांगा की काल ओव्हरफ्लो हिस्पा भायर जालो आडपय दुर्बाट पंचायतीन आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लॉस जाला. दुर्बाट जो गांव आसा थंय आतां जेन्ना पंच येतलो वाटेर असो म्हणटालो तो म्हणटालो जवळ जवळ 55 घरांचे प्रत्येकाच्या घरांचे कितें ना कितें तरी गेला आणि ते 10 लाख क्रॉस जातले आणि आडपयचे जे हांवें सिग्नेचर घेता ते म्हाजे कडेन आसा आणि तेणें सिग्नेचर घेता ते म्हाजे कडेन आसा. हांगच्यान जर पळयता जाल्यार जवळ जवळ 14 घरांचे लॉस जाल्ले आसा. सगळ्यांची सिग्नेचर मारलेले आसा हांगा 14 आणि एकटी ती घरा कडेन ना तिची टीव्ही गेल्ली आसा. सगळ्यांत चडशे जाणांचे टीव्ही फ्रीज इंडक्शन हे सगळ्यांचे गेल्ले आसा आणि हे कालचोच इशू न्ही. हो इशू आमी हे करीत आसा म्हणल्यार हेका फेस करीत आसा. कितकेशे दीस जाले ना पावस पडटा तेन्ना एक जाता जाल्यार सोड गजाल पूण जी म्हाज्या दिसांनी जावं हेज्या दिसांनी सुद्दां हें चालूच आसता. ओव्हरफ्लो जावं शॉर्ट सर्किट हें चालूच आसता थंय. त्या लागून कितके जाणांचे सिंगल घराचे खुबशे जाणांचे कितें ना कितें तरी वचत आसता. डेंग्यू मलेरियाच्यो केशी वाडटा. लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण भलायकी खातें मोहिमो करता. मात खात्याच्या म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटला मुखार परिस्थिती विपरीत. हॉस्पिटलाचे गेटीर एंट्री मारताच गार्डनान सिवेज आनी घाण. सिवेजीची टाकी भरून व्हांवता. जिल्लो हॉस्पिटलाक सगळे खबर. हॉस्पिटल बोर्ड दाखयता PWDक.
हे पळयात आजिलो हॉस्पिटलाचे चित्र. गार्डनान सिवेजीचे उदक, सिवेजीचे पायप फुटला, टाकी भरून व्हांवता. दुयेंत लोक हॉस्पिटलान भलायकी सारकी करपाक येता, मात ओपीडी भायर बसता वा दुयेंताक मेळपाक येयल्ल्या कडेन तांकां मलेरिया, डेंगू सारकिल्ले रोग जायत म्हूण भिरांत. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांव त्या सायडीक हांगा जें उदक आसा ऑलरेडीचें उदक वयर येता, 1 म्हयन्याकीन चड टायम जाला आनी हांगा इतले पेशंट येता कित्याक आमची हेल्थ फॅसिलिटी म्हणून हॉस्पिटलान लोक येता. आमच्या लोकांकूच जर हितून जायारी बीन जाता, मलेरिया बीन हिंगा कोण सायडीक बसताले भुरगे हितून रेस्टॉरंटान, हिंगा मलेरियाचो इश्यूय जाला. म्हाजो कोण एक फ्रेंड ताका सडनली एक इश्यू जाला. सो हांव गव्हर्मेंटाक इतलें मागता की बेगीन करचें तें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कोण कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना, मात ऑफ कॅमेरा सिवेज ओवरफ्लो जाता म्हूण तांणी मान्य केला. प्रश्न सोडोवपाक PWDची मदत लागतली म्हूण हॉस्पिटलांतले मुखेली सांगतात. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. मिरामार फूट ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती मिडियान वाऱ्यार घालतनाच महापालिकेन ताकतिकेन ब्रिज बंद केलो. शारदा मंदिरा लागसारचो फूट ओव्हरब्रिज 1.5 कोटी रुपया मोडून बांदिल्लो, मात वापर बंद. 2012 बांदिल्ल्या ह्या ओव्हरब्रिजाचे केन्ना मेंटेनन्सूय जाल्ले ना. आता लोकांचे सेफ्टीचे नजरेन ब्रिज बंद केला. नमस्कार आणि येवकार. आम्ही सध्या मिरामार आसा. सध्या मिरामार फूट ब्रिजाचे आम्ही तुमचे कडेन एक फाटी कांय दिसा पयलीं स्टोरी हाडलेली. ती म्हटल्यार ह्या ब्रिजाची एक्चुअल जी स्थिती आसा ती आमी तुमच्या फुड्यान हाडलेली. आतां खंय तरी CCPन हांगासर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. जंय तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता, हांगा CCPचे ऑफिशल्स येयल्लेले आसा आनी तेंचो आतां सध्या ब्रिज आहा तो दोना वाटेनच्यान क्लोज करपाचें काम चालू आसा. आमी तांकां तेंचे कडच्यान विचारपूस केली. तेंचें म्हणणें अशें आसलें की आमकां वयल्या ऑफिसर्सा कडच्यान ऑर्डर आयल्या की ह्यो ब्रिज आहा तो बेगीनच्या बेगीन क्लोज करचो. आयज तुमी ब्रिज कितें काम कितें जाता, क्लोज करता काय आनी क्लोज करता तुमकां ऑर्डर येयल्या? ऑर्डर म्हणजे आमच्या सरान सांगला, सावंत सरान आनी पार्सेकर एम आमचो रिपोर्ट आयलो हेजो कितें ब्रिज तांकां आयला दिसता रिपोर्ट, म्हणजे आमकां बेगीन आयच्या आज करपाक धाडलाय. ओके. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. दिवचले मुळगांवां एका घराक उजो, आचल कुंडेकराचे घर गेले. शॉर्ट सर्किटान उजो म्हूण दुबाव, घरातले सामान लासून काबार. दिवचलचे फायर ब्रिगेडीन परिस्थिती आटोपा हाडपाचो यत्न केलो. पावता म्हणसर कितल्याशा सामानाचो गोबर, निमाणे उजो आटपा हाडलो. आमकां असो खबर कळ्ळी की जी आचल आनंद कुंडेकर यांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन ते जळ्ळें. ताबडतोब आमचे हांगेले स्थानीक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. रोखडेंच आमकां कळना फुडें आमी सगळे आमचे स्थानीक पंच मधू हळर्णकर, आमचे सरपंच मानसी कवठणकर, डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकर आनी बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली आनी चडान चड म्हणजे तिचे घर ते चडान चड ते जळले आहा. थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयले आसले ते जळोन गेले. वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखा वयर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखा वयर ती लुकसाण जाल्ली आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती. हो इन्सिडेंट जाल्लो तूं खंय आसलें? हांव म्हापसा आसलें, भाजी घेवन बसलेलें तेन्ना हांगासरले हांगा कोण तरी म्हाका वाड्या वयल्या लोकांनी कॉल केलो की तुमच्या घराक आग लागल्या. तेन्ना फायर ब्रिगेड येयला तो उजा पालता तूं सुशागात यो अशें म्हणून सांगलें म्हाका, भियो नाका म्हणून. सत्तरीतले हणजुणे, पणसुले, केळावले आनी गुळे हे गांव 40 वर्सां आदीं हणजूण धरणाचे उदका पोंदा गेल्यात. तांचे मोर्ले वाठारांत पुनर्वसन केला. हणजुणे धरणांत तळ घातल्या उपरांत गांवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे दिसतात. हे गांव शेतकी आनी संस्कृतीन समृद्ध आशिल्ले म्हूण थळावे यादी सांगतात. सत्तरीतल्यान कल्पेश गांवचाचो रिपोर्ट. हांगासर आयज आमी आसा अंजुने डॅमा भितर आनी अंजुने डॅमा भितर हांगासर 40 वर्सां पयलीं जवळ जवळ 4 गांव हे डॅम बांदपाक लागून हांगासरल्यान दुसरे कडेन स्थलांतर केले आनी ते गांव म्हटल्यार
गुळ्या, अंजुणे, पंचुले आनी केळवडे ह्या 4 गांवांचो इतिहास कितें, हांगासरले 4 गांव जे आसले ते 40 वर्सां पयलीं आपलो कशी लायफ स्पेंड करताले, कशे जगताले, कशे शिकताले, कशे बाजाराक वयताले हे आयज आमी जाणून घेवपाक लागून आयज आमी अंजुना डॅमा भितून येयला. द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अंजुना डॅम ओनली ऑन प्रुडंट. 40 वर्सां पयलीं म्हळ्यार आमचो आता घाटाचो मस्तक आनी न्हंयचो किनारो सोदीत आनी सादीत जाणटेल्यान हांगा खुटी मारून हो गांव वसयलो. आनी हो गुळ्या गांव सत्तरींतलो असो एकमेव गांव आसा जो ज्या गांवा मसून एक रोड आसा आनी दोनी सायडीनी घरां आसा. जाणटेल्यांनी तेन्ना हे करतना गांव वसयतना सारको तसो इंजिनियर कसो प्लान करून हो गांव वसयल्लो गांव. आणि पयलींच्या तेंपार ह्या घाट मार्गांतल्यान अरबस्तानांतल्यान लोक येताले ते व्यापारी लोक जे आसा ते त्या गांवांतल्यान वयताले. आतां गोंयांतली सगळ्यात जुनी मशीद जी आसा ही आमकां तेचे अवशेश गुळे गांवांत पळोवपाक. हे आमचे मेन देव सातेरी देवबायचे. गुणे सुद्धा तेन्ना जाणटेल्यांनी कट करतना पळयात कशे केल्ले ते सारखे ते बसोंक जाय तशे ते तरेन कट केल्ले आसा. सगळे चिऱ्यांचे सगळे म्हणजे हय जाय ते सारखे शेपीन केले. हे चिरे खांबे काडल्या उपरांत तेच्या वयर दवरपाक आनी हेच्या वयर लाकडी हें आसलें की तेका शिवाचे बी हें आसलें सारके चित्रां आसलीं अशें कोरीव काम केल्लें. तेन्ना पयलीं पंडित्रीच्या मेस्तान केल्लें आसतना अशें कोरीव काम आसलें. हे देवाचो हे 4 खांबे आहा, हे 2 आनी हे 2 हे देवळाचे खांबे आनी हेचे खांबे 4 खांबे आसले आमच्या देवळांत भितर. त्याचे हे पळय हे आतां पडलेले आसा हे 40 वर्सां पाणयात फुगोवन. पेडण्या पालये फाटले कांय दीस जाले बिबटो भोंवता. पाडका सुणी व्हरता म्हूण थळावे सांगतात. आतां लोकवस्तीतूय भोंवंक लागिल्ल्यान लोकांक जिवाचो भंय. थळाव्यांचे कागाळी उपरांत रानखात्यान बिबट्याक धरूंक पांद्रो लायला. ते वटेन पेडण्या विन्नोड्या बिबटो भोंवताना CCTVर दिसला. सध्या पेडणे तालुक्यान बिबट्या वाघांचो जो धुमाकूळ सुरूच आसा. काही दिसा पयलीं तुयें हांगा दिसले, तेच्या उपरांत विर्नोडा, आतां सध्या पाली हे गांवांत धुमाकूळ घालतना आमकां दिसपाक येता. गेल्या काही दिसांच्यान हे पालये गांवांत लोकांच्या वस्तीन येवप सुरू आसा. रातचे 9, 9:30, 8 म्हणजे टायम सांगपाक येना पूण ते खाला उतरतात. सगळे वटेन रान आसा आनी एका देगेन लोक रावतात. लोक वस्तीन सध्या येवपाक लागलेले आसात. सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानिक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून, तेंचे घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो. तो इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आनी सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आनी पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा. सो तो भिलो. सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो. ओके. सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा इजरो इन्स्टॉल करता म्हणून. कारण कितें असू शकता? जंगल कमी जालें. बरोबर. जंगल कमी जालें त्या कारणान गांवांत येवपाक लागले. टायमींग बी असो ना, रात्री ते 12 उपरांत बी असो. कुत्रे बी असे बघतात कोण येयले का ना अशें. बरोबर. ओके. आता सध्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या काय? जाळी घातली खंय पिंजरो घातलो. काल येवपाची आसली ती. कोण फॉरेस्टवाले? येऊन गेले तर? येऊन गेले. ओके. एकंदर ह्या विशयाचेर संबंधित डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लक्ष दिवन हे लोकांक हे जे त्रास जाता हे दूर करप खूप गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमनी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.